नमस्कार. द डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. 9 दीस सोंपल्यात इफीचे आणि 3 मानेस आसा आमचे बरोबर. विशय आसा आयचो 9 वर्सां जालीं इफीक आणि आज 9 दीस सोंपल्यात. इफीन आणि एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान ज्या उद्देशान एक गजाल गोंयाक आयिल्ल्यान दुसरी गजालीची गोंयांत स्थापना जाल्ली तांणी आपलो पर्पज फुलफील केला काय कितें. आणि 3 अशे मानेस्त आसात जाणी तिगी जाणांनी ह्या दोन्ही संस्थां बरोबर खूब लागींच्यान काम केलां. पयले आसात ESGचे आदले सदस्य जाणें खूब वर्सां ESG बरोबर काम केलां, ते विशाल पै काकोडे सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात गोंयांतले एक नामनेचे फिल्म निर्माते कलाकार मिलिंद म्हाडगूत, जाणी जे ESG कडेन खूब वर्सां जालीं झगडतात, वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर वेगवेगळे विशय मांडत आसात. मिलिंद बाब, तुमचें स्वागत. आणि तिसरी आसात सद्या ESGचेर आशिल्ले भाजपाचे फुडारी आणि एक कलाकार, स्वता एक फिल्म मेकर, शर्मद रायतुरकार. आज घडये तांकां ESG आणि इफीची बाजू हांगा मांडची पडटली. तिगी जाणांचें स्वागत. विशाल, सुरवात तुमचे कडच्यान करया. तुमी आशिल्ले तेन्ना ESGचेर भरपूर टिका जाताली, तुमी वतगिरी ESGचेर भरपूर टिका जाता. आज तुमी ESG कडेन जेन्ना नात ESG बरोबर, तेन्ना तुमी कशी पळयतात इफी आणि ESG कडेन? ESGचेर जी टिका जाताली ती म्हजे कोतान रास्त टिका अशी म्हाका दिसता. तुमी आसतना जाताली ती रास्त टिका? हांव आसतना जाताली, हांव येवचे पयलीं जातालें आनी आतांय जाता. ती म्हाका दिसता की ताका खूब तातूंत भितर बेज आसा. आनी हाजें कारण म्हणजे हांव 3 वर्सां गव्हर्निंग बॉडीचेर मेंबर म्हणून थंय काम केलां आणि ताजे नंतर 2 वर्सां जनरल बॉडीचेर हांवें काम केलां. आनी एकंदर थंयचो जो एडमिनिस्ट्रेटीव सेटअप आसा हो जर तर पळयत जाल्यार ESG ज्या कारणा खातीर स्थापन जाल्ली किंवा ताचो जो ऑब्जेक्टीव आशिल्लो तो अजुनूय फुलफील जावना हें प्रांजळपणे म्हाका मान्य करचें. कित्याक लागून फुलफील जालना? न्ही, ताका खूब कारणां आसात. एक म्हणजे हांव सदांच एक म्हाकाच प्रश्न विचारता की ESG जेन्ना स्थापन जाली तेन्ना ताजें फावंडेशनूय चुकीचें जालें काय कितें? कित्याक ESG म्हणलें की इफी हें एक समीकरण जालां, हें चुकीचें. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो जो ऑब्जेक्टीव आसा तो बेजिकली टू फ्रेम द एंटरटेनमेंट पॉलिसी ऑफ गोवा आनी टू एनकरेज द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन गोवा. पूण फाटलीं 9 वर्सां जर तर तुमी पळयत जाल्यार इफी सोडलो जाल्यार ESGन एक बाबा अशें नांव दवरपा सारकेलें, अशें बाबा एक बरें नांव मेळोवपा सारकेलें खंयचेंच काम केलें अशें खंयच तुमकां दिसून येवचें ना. मिलिंद बाब, तुमी कितें म्हणटात? कारण ते म्हणटात की मेन उद्देश हो गोंयांत फिल्म कल्चर आनी फिल्म इंडस्ट्री डेव्हलप करप. तुमी कितलीं वर्सां जालीं ह्या फिल्डा भितर आसात, तुमकां दिसता विशाल बाब म्हणटा तें खरें? हय, खरें आसा तें. म्हणजे फिल्म कल्चर डेव्हलप करप हो खरें म्हणजे इंटेंशन आसपा जाय ESGचें. पण दुर्दैवान तें अजून साध्य जावना. ह्या खातीर आतां 9 वर्सां जालीं आतां इफी आमच्या गोंयांत चालू आसा. म्हाजोय त्या ESGचे संबंद आसा. हांवूय जनरल बॉडीचे आशिल्लो, ज्युरी आशिल्लो, म्हाजो संबंद आसा. पण तेन्नाय 2004 सालचो इफी आनी आयचो जर 2012चो पळय 9 वर्सां पळयत तर म्हाका अशें दिसता की आमकां जें उद्दिश्ट सफल जावपाक जाय आशिल्लें तें उद्दिश्ट आमकां सफल जावंक ना. कित्याक लागून जालना? हेजें कारण म्हणजे देर इज नो फूल इन्वॉल्वमेंट इन द वर्किंग ऑफ इफी. अशें म्हाका दिसता की फूल इंटरेस्ट घेवन कोण काम करिना. दॅट इज नंबर 1. सेकंडली ESG अशी एक पॉलिसी अशी ना, एक अमूक अशी गव्हर्मेंट आलो की पॉलिसी बदलता. फॉर एक्झाम्पल हांव तुमकां सांगता गेली 2 वर्सां ESG पॉलिटिकल बॉडी जाल्या. ESG कडेन एक पॉलिसी ना. हांव अशें म्हणटा इरिस्पेक्टीव ऑफ द गव्हर्मेंट ESG शुड वर्क. इरिस्पेक्टीव ऑफ द गव्हर्मेंट, कोण काँग्रेस असो BJP एनी गव्हर्मेंट, आमकां गव्हर्मेंट लागू जायना. कारण ESG should have one policy within that yardstick, within that framework we should work. But तें जावना. That is a big problem before ESG. शर्मद, ESG आता तू राजकारणी आणि तू कलाकारय बी, सो तुका हो प्रश्न विचारतना हांवूय कन्फ्यूज जाता. तुका ESGचेर कितें म्हणून घेतला? राजकारणी म्हणून घेतला काय कलाकार म्हणून घेतला? राजकारणान येवपाच्या 6-7 वर्सां पयलींच्यान हांव फिल्मान आसा. कलाकार म्हणून तर पयलींच्यान आसा, बरोबर. पूण फिल्मान भितर 2000 सालांतल्यान आसा. 2005 घडये हांव सक्रीय राजकारणान आयलो आसतलो. सो तसो राजकारणा परस म्हाका दिसता हांव फिल्म इंडस्ट्रींतलो म्हणून चड अनुभव आसा. सो तू कितें, कारण तांचे 2 मेन मुद्दे आहेत. एक म्हळ्यार फिल्म कल्चर डेव्हलप करपा दृश्टींतल्यान ESG हॅज फेल्ड मिजरेबली आणि कंप्लिटली पॉलिटिसायज जाला. ताका लागून धोरण ना, विजन ना आणि बॉडी चल्ल्या. ह्या गोष्टीचेर हांव खूबसो सहमत आसा. ताणें जी गोष्ट म्हणली की ESGन ह्या इतल्या फाटल्या 9 वर्सां भितर जें करूंक जाय आशिल्लें तें केल्लें ना.
म्हाकाय पूर्णपणे मान्य आसा. हाजे पयलीं बी हांवें काही गोश्टींचेर स्ट्रेस केल्लो आसा की ESG जी स्थापन जाल्ली आसा फक्त इफी ऑर्गनायझेशनाची कमिटी न्ही ती. ESGची खूब मोठी उद्दिश्टां आसपाक जाय आनी ताजो दुरगामी परिणाम हो पूर्ण गोंयचेर सगळ्याचेर जावपाक जाय. एम्प्लॉयमेंटाचेर ताजो उपयोग जावपाक जाय, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर. हांव स्वता फिल्म इंडस्ट्रीन हांवें मुंबय रावन 6 वर्सां काम केल्लें आसा. म्हाका खबर आसा फिल्म इंडस्ट्रीचें कितें पोटेन्शियल आसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाचें. फिल्म इंडस्ट्रीन भितर कितलें पोटेन्शियल आसा, संपूर्ण एरियाची जी पळय एक फायनान्शियल कॅपेसिटी आसता ही वाडोवपाची कितलें पोटेन्शियल आसा हें हांवें स्वता लागींच्यान अनुभविल्लें आसा. सो ताका लागून ज्या तरेन तें हांगा जावपाक जाय अशें न्ही की बाबा फक्त बॉलिवूड हें एकूच आमच्या देशान हें आसा. आज खुबशे सावथांतले जागे आसात ज्या जाग्यांनी तांणी लोकल फिल्म इंडस्ट्री भक्कमपणे उबी केल्ली आसा. ती मागीर तेलुगू इंडस्ट्री जावंक शकता, तामील इंडस्ट्री आसा, मलयालम इंडस्ट्री आसा. इवन नॉर्थाक वचत जाल्यार भोजपुरी इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री. वेदर दे प्रोड्यूस वॉट कायंड ऑफ सिनेमा इज अ डिफरंट हें आस्पेक्ट, बट इट इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग इंडस्ट्री, स्ट्रॉंग मार्केट. एक्झॅक्टली. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचो फायदो जो राज्याक जावपाक जाय आशिल्लो तो आतां पर्यंत जाल्लो. पण विशाल बाब म्हाका एक गजाल सांगात, जेन्ना फायदो जालना म्हणटात आनी हेजी आसा 9 वर्सां जाल्यात, तातूंत भितर इतली करप्शनाचे आरोप, इतली सगळी गैरव्यवहाराचे आरोप, कितें फकाणां जाल्लें हांगा? प्रमोद बाब, एक गजाल पळय की आमी इफी सोडून बाकीच्या ज्यो मनोरंजनाच्यो ज्यो बाकीच्यो हें आसात ताजेरूय आमचो फोकस केंद्रीत करपाक जाय. म्हजे कडेन जो डेटा आसा तो पळयलो जाल्यार तुमकां दिसतलें की इफीन जी स्पॉन्सरशीप आमकां मेळ्ळी, ऑफकोर्स हे RTI रिप्लाय आसा पूण हातूनय खुबश्यो चुको आसा ते म्हाका खबर आसा. पूण तातूंत भितर बसून तो सांगता की 2006 वर्सा आमकां 2,30,00,000 रुपयाची स्पॉन्सरशीप मेळ्ळी. आता 2006 वर्सा 2,30,00,000 मेळ्ळी आनी ताजे नंतर ही स्पॉन्सरशीप 1 कोटी किंवा 61 लाख अशा हातूंत भितर मर्यादीत आसा. आता 2,30,00,000च्या जाग्यार जेन्ना हांव गव्हर्निंग बॉडी मेंबर आशिल्लो तेन्ना म्हाका खबर आसा की हे फिगर जवळ जवळ 4 कोटीचें आशिल्लें. पूण तातूंत भितर खुबश्यो एडमिनिस्ट्रेटीव लॅप्सीस जाल्यो आनी ताका लागून तें कमिटमेंट जो पळय इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीन दिल्लो तो ते फुलफील करपाक पावले नात. पूण तातूंतल्यान धडो घेवन आमी 2007 आनी 2008 वर्सा बँक गॅरंटी थंय इंट्रोड्यूस केली आनी जो कोण कमिटमेंट दिता ताणें ती बँक गॅरंटी आमकां फर्निश करची म्हणून आमी ताका सांगलें. आतां हो 2,30,00,000 कित्याक आयलो तर 2,30,00,000 आयलो ते म्हजें सामकें ठाम मत आसा की इफी हॅज फेल्ड टू बी अ ब्रँड. तुम्ही इफी घेवन खंयच्या स्पॉन्सरा म्हऱ्या वचत जाल्यार तो तुमकां पयशे दिवपाक तयार नासता. म्हणून ओनू बसून किंगफिशर निमाणे वेळार म्हणजे म्हाका खबर ना वेदर ESGन वचून तांचे कडेन कितें हें केलें तें, पूण लास्ट मोमेंट तो आयलो. आमचे कडेन आज असो एक ब्रँड ना की जो इफी खातीर स्पॉन्सरशीप दिवपाक तयार आसा. हाजे उलट 2007 जे 2,30,00,000 आयले हाजें कारण कितें तर त्या वर्सा बांदोडकार स्टेडियमाचेर ओपन एअर ओपनिंग सेरेमनी त्या वर्सा ESG ग्लॅमर हाडिल्लें आनी त्या वर्सा ग्लॅमर हाडलें. यू आर रायट. म्हणजे त्या वर्सा सलमान खानान परफॉर्म केलें, त्या वर्सा म्हाका दिसता बिपाशा बासून परफॉर्म केलें, बप्पी लहरी थंय आशिल्लो. सो ग्लॅमर जेन्ना आसता तेन्ना स्पॉन्सर येता. म्हणजे स्पॉन्सरय म्हणटा कितें बाबा आपल्याक तूं कितली मायलेज दितलो. आनी दुर्दैवान अशें जालां की डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ I&B आनी ESG हांचे भितर कोऑर्डिनेशन कसलें ताळमेळ ना. म्हणजे आज बसून शर्मा म्हणजे आतां बसून म्हाका डावट आसा की फाल्यां क्लोजिंग सेरेमनीक तांगेलो चीफ गेस्ट कोण हे फेस्टिवल सुरू जावन 7 दीस पयलीं बसून तांकां खबर नासता. शर्मर काल राती सुद्दां आमकां लास्ट म्हाका 12 काय 12:30 मेसेज आयलो तो बालकृष्णन आसतलो. म्हळ्यार अशे तरेन क्लोजिंग सेरेमनीचो चीफ गेस्ट थारावप कितें चल्लां? इफीचे चीफ गेस्ट थारावप ही जी कामां आसात ती विशाल बाबाकूय खबर आसतली की हो सगळो प्रोग्राम युजली डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल हांचे कडल्यान हो प्रोग्राम येता. ताका इन एडिशन टू कोणाक आपोवप हें आपोवपाचें काम जें आसा हें ESG कडल्यान ऑलमोस्ट कन्फर्म जाल्लें आसा. बट दे वॉन्ट बी चीफ गेस्ट. बरोबर. हय. सो चीफ गेस्ट कोण हें थारावपाचें युजली तूं ती ब्लेम DFF हाजेर घालता. इट इज नॉट अ ब्लेम बट इट इज अ प्रोसिजर. सो DFF युजली तातूंत भितर ठरयता की हू वील बी द चीफ गेस्ट आनी त्या प्रमाणे ताणें तो ठरयल्लो. इफी हॅज फेल्ड टू बी अ ब्रँड. विशाल सांगता इट्स अ ब्रँड फेल्युअर. तांकां म्हाका दिसता चड खबर आसूंक जाय म्हज्या परस 9 पटीन 9 पटीन चड खबर आसपाक हय साम डेफिनेटली 8 पटीन अशें म्हणुया आमी. कारण
ते म्हज्या परस चड ESGचेर हय. आसात सो भितरल्यो कितें गोश्टी आसात हो म्हाका दिसता ते जितले उजवाड घालता तितले आमकांय बी कळटल्यो. नाही प्रमोद पळय हातून ब्रँड फेल जाला की किंवा न्ही द डेटा स्पीक्स. आता DFF जेन्ना आमी म्हणटात गोवा सरकारान आज मेरेन जवळ जवळ 100 कोटी रुपया फक्त ऑर्गनायझेशनल एस्पेक्टाचेर इफीचेर मोडल्या. अदर दॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे तातूंत आयनॉक्स तातूंत भितर रवींद्र भवन ह्यो सगळ्यो गजाली कुशीन दवर. फक्त ऑर्गनायझेशनल एक्सपेंडिचर इज अराउंड 100 crores. एज अगेन्स्ट द कंट्रिब्युशन ऑफ DFF इज हार्डली 38 lakhs. आणि ते 2005 30 लाख दिल्ले आणि 2010 18 लाख दिल्ले आणि 18 लाख दिल्ले ते बी ओपनिंग सेरेमनी करपाक. म्हणजे म्हजो सदांच हांव बसून गव्हर्निंग बॉडीचेर आसतना हांव सदांच सांगतालो की जेन्ना आमी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग म्हणटा तो सायन करतात तेन्ना वी हॅव टू डिमांड फॉर मॅक्झिमम प्रोग्रामींग सेक्शन्स ओवर द कंटेंट. मिलिंद म्हाका एक सांगात, आताची ESG आसा पयलींची ESG आसा, एक न्यूट्रल फिल्म फ्रॅटर्निटीचे गोंयच्या प्रतिनिधी म्हणून तुमकां ह्या दोगांयचेर विश्वास आहा? ना विश्वासाचो प्रश्न ना, पूण म्हाका अशी विश्वासाचो प्रश्न म्हणे नाही विश्वासाचो प्रश्न म्हणजे कितें ESG आता एका मेंबराक आमी ब्लेम करपाक शकना. वन ऑफ द प्रतिनिधी शर्मा एका मेंबर ESG एज अ होल एज अ युनिट आमी विचार करता इन द इंटरेस्ट ऑफ फिल्म फ्रॅटर्निटी तो विचार करता तर तातूंत आमचें बरेंच नुकसान जालां. आमी एक्झाम्पल दिता शॉर्ट फिल्म सेंटर वॉज अ व्हेरी गुड कन्सेप्ट. हांव ताका पयर 2008 सालां हांव ताचो ज्युरी आशिल्लो. इतली ब्युटिफूल फिल्मां आमी पळयलीं, इट वॉज वंडरफूल, पण बिकॉज ऑफ मिसमॅनेजमेंट दॅट कन्सेप्ट फ्लॉप. करप्शन म्हणटा तो थंय प्रकार आयलो आणि त्यामुळे बऱ्या कन्सेप्टाची वाट लागली. फिल्म सेंटरा भितर कशें करप्शन तातूंत आकडे सांगता न्ही फिगर सेज ताजी ऑलरेडी जाला की इतलो एक्सपेन्सिव दाखयल्या आनी गव्हर्निंग कावन्सिलान CEO दाखयल्या ते आकडे दे डिफर. दॅट इश्यू हॅज कम इवन इन द असेंब्ली. दॅट टायम्स अवर ऑपोजिशन लिडर आताचे CM मनोहर परिकारान ते इश्यू काडला. शॉर्ट फिल्म सेंटरा भितर करप्शन केलं म्हणटा इफी सोडूनच दी. तातूंत भितर खुबशे तथ्य आसा. 2008 जेन्ना शॉर्ट फिल्म सेंटर गव्हर्निंग बॉडीच्या मुखार जेन्ना प्रस्ताव आयलो तेन्ना प्रस्ताव जेन्ना ऑफिसर मांडटा तेन्ना तो ताजे सगळे हायलायट्स करता की बाबा आमी रेव्हेन्यू कशें जनरेट करतले, ताचे बेनिफिट्स कितें. आणि तातूंत भितर ताणें तेन्ना आमकां सांगिल्लें की 26 लाख रुपयाचें बजेट आणि त्या बजेटा भितर जवळ जवळ 13 लाखाचे प्रायज मनी जो आसा तो स्पॉन्सर जावन येतलो. उरिल्लो जो एक्सपेंडिचर आसा तो काय ब्रँड्स प्रमोट करतले म्हणून. इव्हेंच्युअली जेन्ना शॉर्ट फिल्म सेंटर जालें आनी म्हजे कानार जेन्ना कांय गजाली पडल्यो आनी आमी जेन्ना RTI फायल केलें आमकां कळ्ळें की 75 लाख रुपया त्या शॉर्ट फिल्म सेंटराचेर 2008 जेन्ना ते फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस जालें त्या वर्सा 75 लाख रुपया ताचेर एक्सपेंडिचर जालो. प्रमोद पळय आज ताणें जशें म्हणलें की कलाकार किंवा पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट हाजो प्रश्न ना. प्रश्न कितें आहा की कलाकार जावं पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट जावं. म्हजें ठाम मत अशें आसा की जो मेंबर थंय आसा ताका ताची जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आसपाक जाय. 25वे गव्हर्निंग बॉडीक हांव पयले फावटी अटेंड जालो आनी 50वे गव्हर्निंग बॉडी पर्यंत हांव थंय आशिल्लो. तुवें आज म्हाका जर खंयच्याय मिटिंगेक कितें डिसिजन जालां हें जर विचारत जाल्यार म्हाका तें आज पार्ट आसा. पण विशाल बाब एक गजाल म्हाका ते शर्मदान तुमकांय मत जाय जेन्ना आमी म्हणटात की तुमी म्हणटात की पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट असली म्हणून प्रॉब्लेम ना म्हण. तुमी पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट तुमचेर आरोप जालो, शर्मदाचेरय पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट म्हणून आरोप जाता. म्हाका एक गजाल सांगात, जेन्ना एक कलाकार आसता ताका एक त्या गजालीची जाणीव आसता, एक तळमळ आसता, ती एका पॉलिटिकल अपॉयंटी भितर आसपाक शकना. तो जेन्ना थंय वतलो तो स्वार्थच पळयतलो, तो कलेची पळयतलो. म्हाका एक हाजेर उलोवंक जाय. म्हाका जेन्ना हांव म्हणटा की पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट हांव पॉलिटिक्सान डेफिनेटली आसा, पूण हांव फिल्म इंडस्ट्रीन आसा, फिल्मान भितर टॉप मोस्ट डायरेक्टरांचे बरोबर काम केलां. बरोबर. एक खरेंच दुख्ख जाता ओन्ली बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स आय वॉज केप्ट आउट ऑफ ऑल ESG एक्टिविटीज फॉर पास्ट 8 years. हें दुख्ख म्हाका सदांच आसा. आनी हे खेपे हांव म्हणना की कदाचित राजकारण चेंज जालें गोंयान भितर, सत्ता चेंज जाली म्हणून म्हाका थंय हें पडलो, पूण राजकारणी म्हणून पडूं ना. राजकारण चेंज जालें म्हणून म्हाका ESGचेर नॉमिनेट केलो गेलो, पूण राजकारणी म्हणून न्हय तर एक फिल्म इंडस्ट्रींतलो मनीस म्हणून म्हाका थंय नॉमिनेट केलो. बेजिकली तूं जर काँग्रेसी आसता आशिल्लो तू फाटली 8 वर्सां मेळटा आशिल्लीं घडये.